दिवसाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर कृत्रिम टर्फ घालतले। जी सुडा वतीन हे काम करतले आणि ह्या कामाचेर सुमार 90 लाख रुपये खर्च येतलो अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिली। दिवसल फुटबॉल फ्रेंड्सा वतीन ह्या मैदानाचेर आयोजित केल्ले फुटबॉल सर्तीक मंगळारच्यान उमेदीन सुरवात जाल्या। हे सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार शेट्टी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। ह्या ग्राउंडाचेर परत आमचो बिचोलेन बाप आसलो क्लब एका टायमाक बिचोले ह्या ग्राउंडाचेर म्हणजे हांव आयकलेलें आसा की बरे बरे मॅचीस खेळलेले आसा, बरे बरे फुटबॉल प्लेयर आमचे बिचोलेन घडोवन गेल्ले आसा। काही काळामुळे हे आता कमी जाल्ले आसा, पण आय एम शुअर ही जी नीव आताची सगळे जाण हे आमचे कुंदन वैभव बीची सगळे जे भुरगे आसा शंकर बी मेळून हे डेफिनेटली रिवाइव करतले। बिचोले गांव जाणार तसो जर पयशान व्हडलोसो स्पोर्ट्स ग्राउंड ना, पण ह्या ग्राउंडाक आमी आतां आसा ताच्या खातीर हे सगळे परत हे करपाक ताका फ्लोरिंग हे घालपा खातीर जी सुद्दां करपाची आसा आर्टिफिशियल टर्फ जी सुद्दां करपाची आसा 90 लाख आमी हेचेर खर्च करतले।